ब्रेस्तारा सेरावले रेल्वे अंडरब्रिज रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ जालो। हो रस्तो जावचो म्हण फाटली 20 वर्सां जाली गांवच्या लोकांची मागणी आशिल्ली। ह्या सुवाळ्याक आमदार चर्चिल आलेमांव हजर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्यान म्हाका आयज मेरेन खंयचीच गजाल ना म्हणिल्ली ना, म्हण खंयचेय सरकार आयल्यार काम झगडून करून घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता आसा अशें थळावो आमदार ह्या वेळार उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव एकूच दीस सांगूंक सोदना, आमी मनीस जल्माता मनीस येता वचत रावता, पूण डेव्हलपमेंट केन्ना काम जायना। पूण आज सेरावलीकारांचे एक मागणी आशिल्लें, त्या मागणेन जेजून सायबीमॅन आनी प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत केन्नाच म्हाका कसली वस्त ना म्हणा। हांव तेगेले पार्टी भितर ना, भायल्यान हांव तेका सपोर्ट केला, पूण केन्ना म्हाका कांय ना म्हणना। आनी आज डेव्हलपमेंटाक लागून खंयचो गव्हर्मेंट येवं म्हगेली कॅपेसिटी झगडून काम करपाची, आनी हांव सदांच ऑपोजिशन एक दोन पार्टी पावर येयलो। हांगर बायपास रेल्वे पळय आहा, तेजे कॉस्ट अबाउट 13 crore RB actually 7.5 crore, but आम्ही half करतो 3.65 crore 3.65 crore सो 3.5 crore आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे आनी रेल्वेचे। आनी हो रोड पळय आहा, त्या रस्त्याचे तुका सांगिल्लें कितले 2.22 crore. So it's going to be widened. हो रस्तो करपाक आमगे गांवचे लोकांचो जायतो वावर आसा, देखून तांकांय दवरपाक जायना। पयलो हो रस्तो एक 20 वर्स पयलीं प्रपोज जाल्लो, हो रस्तो जाल्लो आनी मागीर कांय डिफिकल्टी लागून बंद पडलो। सो आमी पयलीं चर्चिल पयलो इलेक्ट जालो तेन्ना आमी ताका मिटिंगेक आपयलो, रेल्वे ऑथॉरिटीज येयले, मागीर सगळे येयले आनी पॉसिबिलिटी फायंड केले। सो आमकां जातो तो रस्तो दिसलो तो होच, आनी तेका लागून एक बॉटलनेक करून होच रस्तो दाखयल्लो। आमकां डिफिकल्टी आसतले म्हण आमी जाणाय, हिंगाय सद्दां पासांतूय त्रास जातले कित्याक इट्स नॉट व्हेरी हाय। सो आमी ते ड्रेनेजी सिस्टम चोयतले आनी आतां चोवपाक जाय, कित्याक सगळे हो जाता तो आमकां गांव मुखार वचता जाल्यार एशें कोन्न पावस जावन वचपाक शिरपणा।